देवा मुखार उबो रावच्या आमच्या मदल्या फावो कोणा फावो नासतना फुंक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केला फावो नासतना फुंक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केला बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसू जेजू ख्रिस्ताती म्हज्या मोगेच्या भावांनो आनी भयणींनो साद्या काळाचो 29वो आयतार आज आमी संभ्रमता आनी आयच्या देवस्तुतेची वाचपां आमकां एक संदेश दितात की आमी आमचे वडपण साणूंक जाय आमचे दरबार आमी साणूंक जाय देवाच्या शेतांत आमी वावर करता आसतना आमी काल्तीन जावन सेवकां भाशेन आसूंक जाय सेवा करचे मौन आमचे थंय आसूंक जाय हेरांचेर अधिकार चलोवचे न्हय जेजू क्रिस्त आपणाकच खाली करता देव तरी सैमान तो सादो जाता खालतो जाता आपणाकच खाली करता कस तो स्वस्त आनी अशी आमची सोडवण तो करता ताचे आदर्श घेवन आमच्या जिवितांत आमी केन्ना सादीन जाता खालती जाता आनी ओडपण नासतना आमी जियेता तेन्ना आमी जेजूचे खरे पाटलावदारी जाता तर मोगेच्या भावनो आनी भयणीनो ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमचें जिवीत जेजू बरी खालतें सेवेचें सेवक जावन जिवोवचें तसलें जिवंक जाय अशी कृपा आमी मागया साबार फावटी आमी ओडपणान जियेल्या साबार फावटी हंकारान जियेल्या साबार फावटी आमकां अधिकाराच्या आशेन आमी जियेल्या आमची चूक वळखून घेवया देवालयाचें बोक्सांनी मागया आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमकांच आतां आमी तयार करया सांगता आमया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उसारूंक सांगता म्हणून चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत होमचो अपराध होमचो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भगवन सदांच अंकवार मळयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता सरपदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उंसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सरपदवेदार देवा बापा आमी तुका ना
स्पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप खाताय आमची काकडूत खोर तू बापाच्या उजव्याक पोसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया महिमेवंत देवा सर्पद्वेदारा बापा सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी साकरी करूंक आमकां फावो कर हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप कश्टा दगदवणेनी ताका चिडून सरस्प्राक बरें दिसलें आपले जिवीत पातकाचे फरीकपण दिवंक तो बेटयत जाल्यार आपले संततेक पळोवन ताका फोवो जातलें आनी लांब आव तांकां मेळटलें ताच्या उद्देशी सरस्प्राची कुशी सफळ जातली हे वळवळे सोंसल्या उपरांत तो उजवाड देखतलो आपले जाणवे वरवीं तो संतुश्ट जातलो नितीवंत म्हजो सेवाक जायत्यांक नितीवंत करतलो तांच्या अपराधाचो बोर तो आपणाचेर घेतलो देवाचे उतरें देवाचे उडुपकार सोसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस पोरा तशी आमचे देवो तुजी दया सोसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस पोरा तशी आमचे देवो तुजी दया सर्वेस्पराचे उतार करेन्स करे सगळी ताची कर्तुवा विश्वासी पोणाची न्यायनिधीचो सर्वेस्पोर मोग करता ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगळो बोदला सोसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस पोरा तशी आमचे देवो तुजी दया सर्वेस पोर जाल्यार आपली बेभक्ती असल्यांचेर आपल्या विश्वासी मोगाचेर बोरवस्तल्यांचेर जतन दोर घालता तोच तांकां मोरणांतली निवारता दुकोणाच्या काळार तांचो जीव वाटोयता सोसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस पोरा तशी आमचे देवो तुजी दया
सर्वे स्पोरा तशी आमचे देव तुझी दया. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप विश्वासान कृपेच्या सिंहासनाक लागीं सरुया. भाव भयणीनो, आमी उसारता तो भावार्थ थीर सांबाळया. कित्याक आमकां आसा एक श्रेश्ठ याजक, सर्गार गेला तो जेजू देवाचो पूत, आनी तो कांय आमचे अस्कतकाये विशीं कणवळाय ना तसलो श्रेश्ठ याजक न्हय. आमचे बरीच सर्व संगतीने कश्ट संकश्ट भोगल्लो तसलो तरी ताणें पाताक केलें ना. तर गरजे आकंतच्या वेळार आमकां दया आनी आधार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरया. देवाचें उतार हें. देवाची उद्गार. हालेलुया सर्वे स्पोराक जय. हालेलुया सर्वे स्पोराक जय. हालेलुया सर्वे स्पोराक जय जय. हालेलुया सर्वे स्पोराक जय जय जय. मुंच्या सोपू हेरांची सेवा साकरी करून आणि आपलो जीव सोमेस्तांच्या सोडवणे पासो दिवंक आयला. हालेलुया सर्वे स्पोराक जय. हालेलुया सर्वे स्पोराक जय. हालेलुया सर्वे स्पोराक जय जय. हालेलुया सर्वे स्पोराक जय जय जय. सर्वे स्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सामर्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तो व्हड जेबेदावाचे पूत जाकोब आनी जुवांव जेजू सरशीन येवन म्हणाले, मेस्त्री, तुजे लागीं आमी मागचो एक उपकार आसा, तो तुवें आमकां करी जाय. हांवें तुमकां कितें करी जाय म्हूण तुमची अपेक्षा विचारलें जेजून. तो व्हड ते म्हणाले, तूं तुजे महिमेंत पावतस आमचे भितरल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक बसय जाय. जेजून जाप दिली, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नेनात. हांव पियेतां ती काल्स तुमी पिवंक शकतात गे. सकता म्हणाले ते. तो जेजू तांचे लागीं म्हणालो, म्हजी काल्स तुमी पियेतल्यात खरें, आनी हांवें घेवंक जाय तें स्नानी तुमी घेतल्यात खरें. पूण कोण म्हज्या उजव्याक कोण म्हज्या दाव्याक म्हूण थारावचो तो अधिकार म्हाका ना. जांकां तें तयार केलां तांकां मेळटलें. बाकीचे 10 जण हें आयकून जाकोबाचेर आनी जुवांचेर रागान पेटले. पूण जेजून तांकां सुमेस्तांक सरशी आपोवन सांगलें, संवसारी अधिकारी म्हूण आसात ते लोकांचेर बलात्कारान अधिकार चलयतात, आनी तांचे मदले व्हड मनीस आपल्या हाताक लोकांक अडसून धरतात म्हूण तुमी जाणात. पूण तुमचे मदें तशें जायनाय. तुमचे मदें जो कोण पयले जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकोर जावन दी. आनी तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदता
तो सोमेस्तांचो गुलाम जावन दी म्हूण शापोती हेरांनी आपणाची साखरी करी जाय म्हूण येवंक ना बगार आपणेच हेरांची सेवा साखरी करी जाय म्हणून आनी सोमेस्तांच्या सोडवणे पासत आपणाचो जीवस दी जाय म्हणून आयला देवाची उतर हे वाकाणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोग्याच्या भावानो आनी भयणीनो थोड्या दिसा आदीं हांव एका ट्रेनार रेलार पयन करनासलो आनी हांवें बसून आसलेल्या त्या कंपार्टमेंटा भितर एक अधिकारी हांव चिंता तो पुलीस अधिकारी जावन आसलो तरणाटो गटमूट आयलो आनी ताच्या संगता एक पुलीस पेदोय आसलो आनी तो ताची बॅगां कितें आसली चड नासली ल्हान 2 बॅगां आसली ती घेवन येता आनी तो त्या जाग्यार दवरता आनी उपरांत सगळ्या पयनार तो थंयसर कुशीन बसून आसता आनी ताका कितें पिवंक उदक जाय तें हाडून दितलो वा आनी कितेंय जाय तर तें ताका दितलो आनी वो पुलीस अधिकारी तो मफ्तेर आसलो ताणें युनिफॉर्म घालूंक नासलें पूण त्या पेद्यान युनिफॉर्म घाल्लें तो थंयसर बसून मोबायलांत कितें पळोवन आसलो वेळ पाशार करनासलो म्हाका भोगलें कसलो संवसार एक मनीस ताका ताची सेवा करूंक दुसरें कांय ना खाली ताची बॅगां घेवंक व्हरूंक पिवंक उदक हाडून दिवंक आनी तो आरामेर कांयच खरये करूंक सांगता पूण तो करिना संवसारांत अधिकारी आनी ताच्या सिकेल आसलेले तांकां चलोवची रीत वा तांचे तावन आपणावची सेवा अशी म्हणून म्हाका त्या दीस परत खुद्द भोगलें आनी जेजू असोच उल्लेख करता हेच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा संवसारांत आसलेले अधिकारी ते आपणाच्या हाताखाल आसलेल्यांक दंशितात कश्टितात गुलामां बरी पळयतात आनी तांचे तावन जाय जाल्लीं कामां कळयतात कित्याक म्हळ्यार आपूण एक अधिकारी आपूण एक व्हडा स्थानार आसो हुद्द्यार आसो असलो एक हंकार वा भर्म तांचे थंय आसता आनी पूण तो म्हणटा तुमचे मदें तशें आसूंक नजो जर तुमी म्हजे पाटलावदारी तर तुमी तशें आसचें न्ही बग्यार तुमी सेवक जावंक जाय तुमी सेवा करी जाय जावंक पुरो तुमकां फाल्यां लोक मानतले जावंक पुरो तुमी देवाचें उतर प्रगट करतात आनी तेन्ना तुमकां लोक मानतात तशें म्हणून तुमी तांकां लोकांक मुठी भितर हाडन तुमकां जाय तशें चलोवचें न्ही हो प्रस्ताप हेच्या वांजेलांत कित्याक जेजू हाडटा हाका एक कारण आसा आनी तें कारण जावन आसा जाकोब आनी जुवांव आमी जाणां जेजू ह्या संवसारांत लोकांच्या सोडवणे खातीर आयलो एक सोडवणदार जावन आयिल्लो मेस्सिया पूण ताचें सोडवणेचें काम ताचें तें मेस्सियापण तें जुदेवांनी आशिल्लें अपेक्षिल्ले प्रमाणे न्ही आनी प्रत्येक जावन ताचे शीस लागशिल्ले ते आपोस्तोल कोण आसात तांचे चिंतप जेजूच्या मेस्सायापणाचें तें वेगळेंच आसलें ते चिंतले ओ दावीद राया बरी परत जुदेवांचे राज तो बांदतलो आनी कितें रोमकार जुदेवांक दंड शितले तांचे तावन सूंक वसूल करतले तांच्यांत गांवांत ते परकी जाल्ले गुलाम जाल्ले आनी रोमकार तांचे थंय राज चलयतले आनी हातूंत ते मस्त दगदाल्ले कश्टाल्ले एक पोटी हांटले भायर येया आमचें स्वतंत्र राज आमकां जाय आनी असलें एक चिंताप तांचे थंय आसलें आजकाल इस्रायल गांवांत हिंस चिंताप आसा आमचें राज हेरांनी कशें आमचे भितर रावचें आनी हाका झूज जावनूच आसा आमी जाणां आनी उजदेवांची ही दोगदोनी हे कश्ट हे बांदपास आतांचे न्ही आदी मागांतावन ते आसात आनी तसलेंच चिंताप थंयसर आसलें जेजूचे मेस्सायापण म्हळ्यार एक अधिकार आपणावचो राय जावचो आनी हेरांक सगळें पडाव करचें आनी त्या खातीर सिसा मदें जगणें आतां जेजू आपणाचें राज बांदता आसतना कोणाक खंयची पदवी कोणाक खंयचो अधिकार म्हाका हो अधिकार हांव व्हड हांव धाकटो म्हाका असलें चिंताप जगणें जावनूच आसतलें
जेजू जायते पोटी तांकां समजावंक पळयतलो पूण तांच्या संवसारीपणान बुडलेल्या तकलेंत ताणें सांगलेलें ते रिगानांतलें पूण उपरांत पवित्र आत्मो तांकां शिकयता तांकां कळटा समजाता पूण जेजूच्या काळार तांणी बिलकूल समजोंक नासलें आनी तांचे पैकी 2 जण जेबेदावाचे पूत जाकोब आनी जुआंव शीदा जेजू सरशीन येतात आमी लुकाच्या वंजलांत थिंगसर आवय घेवन आयिल्ले म्हणले उल्लेख आसा कांय इल्लेशें तांकां दुखोवन वचो म्हणून उपरांत वांजेल बरयल्लो जाल्ल्यान तशें बरयलां कोणा पूण हांगासर सामार्काच्या वंजलांत शीदा ते कुद्देतात थंयसर उपकारी मागिनात प्लीज म्हणून आसलेलें कांय ना आमकां दी आमकां तुवें करीजे एक जेजूक शीदा एक आज्ञा दिल्ले बरी सीधा करीजे आमकां तुज्या दाव्याक आनी उजव्याक पदवी आमी तूं रायपणार बसता आसतना तुज्या देगेन आमी आनी तेन्ना म्हणटात जेजू तुमी कितें विचारतात तें तुमकां कळीत ना पूण काल्स पिवंक सकतात गे सकतांव वय तुमी सकतेल्यात जेजूक जाणा आसतलें उपरांत ते मार्तीर मरचे आसले आनी क्रिस्ताक साक्ष दिवचे आसले पूण त्या वेळार तांकां कळीत नासलें भविश्या कांय उपरांत कळी जालें कोणा पूण थंयसर त्या संदर्भार आनी ते शीस ताचे रागार उरले कित्याक म्हळ्यार तेय असले ताशेवन आसले तांचेंची ताप संवसारी आसलें सगळ्यांक सांगता घेवन जेजू म्हणटा तशें न्ही हांगासर आमी देवाच्या शेतांत सर्गींच्या राजांत वावर करता आसतना हांव व्हड हांवें सांगिल्लेंच जायजे हांवें अधिकार चलोजे उरले आनी म्हाका नमस्कार करीजे म्हज्या फाटल्यान सत्री घेवन येजे हें थंयसर धार्मीक फुडारी करताले जेजुआवांचे धार्मीक फुडारी शास्त्री कोण ते आसले ते करताले आनी शिस्त ताच्या फाटल्यान वताले कित्याक फाल्यां उपरांत ते मुखेली जातना तांकांय तसलीच सेवा मेळटली म्हणलें एक सोपान तांचें पूण तुमी तशें न्ही हेरांनी तुमची सेवा करची न्ही बघा तुमी हेरांची सेवा करीजे आनी आपणाचो धकलो तो दिता हाच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता जेजू विशांत थंयसर इसाया प्रवादी प्रवाद करचें एक नितीवंत सेवक पूण कश्टोंचो सेवक सेवा हेरांनी ताका सेवा करचो न्ही हेरांच्या सेवे खातीर आपणाकच खाली करचो कश्टोंचो दगदोंचो हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत ताचे दुसऱ्या वर्साप हेंच चिंताप आसा जेजू आयलो आमचे बळी जालो तो पाताक एक सोडल्यार हेर सकडी तो आमचे बळीच आपणाकच खाली केलो खालतो जालो तो सेवक जालो तो देव एक देव सर्गा संवसाराचो धनी सर पदवेदार सर सक्तेवंत ताका आसात जालें कांयच ना तो एक मनीस जावन मनशापणाच्या त्या उण्यापणाक उण्यापणांत आपूण भर जाता आपूण एक जाता मनशा जिवितांत कितें उणेपण आसा कितें अस्कतकाय आसा तातूंत तो एक जाता ताकाय ताळण्यो येतात पूण तो पाताक करिना तो दुसता हे चिंताप कांय ल्हानशें न्ही मगच्या भावांनो आनी भयणीनो आमकां संवय जाल्या आयकून जेजू मनीस जालो म्हणलें तें चिंताप तितलें सलीस न्ही हांव एक मनीस हांव उलोवंक शकता चिंतूंक शकता 4 जाणांच्या कुमकेक पावूंक सांगता आनी कितें म्हाका जाय जाल्यार काम म्हज्या हाता पांयांनी करूंक शकता जर म्हजो स्पिरीट एका मनजाती भितर गेलो तर म्हाका उलोवंक जायना म्हाका चिंतूंक कितें करूंक जायना कोणाक वचून मेळोवन हात हलोवंक जायना असले बांदपाच आमकां बघतात सलीच न्ही तर देवूच एक मनीस जावन मनशाच्या उण्यापणांत येवचें पूण देवाचें कालतेपण आमची सेवा करचे खातीर आमकां सोडवून दिवचे खातीर देव कालतो जाता मनीस जाता आनी आमची संगत आमची बरीच येता त्या देखून त्या देवाच्या राजांत त्या देवाची सेवा करची आमी त्या जेजूच्या फाटलावदारी जावचें आमी ओटपोन बिलकूल आसूंचे न्ही आमी हेरांनी आमची सेवा करी जाय अधिकार हांवें हेरांचे चलय जाय म्हाका सगळ्यांनी छत्री धरी जाय हें चिंताप जर तर आमी घेतलें तर आमी देवाची सेवा करिना सर्गींच्या राजाचे नागरीक जावची हें नांव आमी संवसारांत अशें करता हर एकल्यांक तांची छत्री धरी जाय तांचो पालव धरी जाय अशी आशा आसता पूण असली आशा आनी असलें ओडपोन सर्गींच्या राजाक सहज जाल्लें न्ही सर्गींच्या नागरिकांक तें फावो जाल्लें न्ही म्हणून जेजू आयच्या वांजलांत आनी सांगत आसायच्या वाचपांनी हें चिंताप स्पश्ट जाता हो संदेश आमचो घेवया त्या प्रमाणे खालतेपणान सेवा करून जिवंक शिकया आमेन. सर्व आमी उबी रावया त्रियेक देवा थंय आमचो
फावर्त आमी उसार्याम सतमंतान देवाक सरपदवेदारा बापाक सर्गानी पृथ्वीच्या रचणाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लास पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभवलो अंकुवार मुळये तावन चलमलो पोंच पिलात कलताने कस सोसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गाक सोडलो सरपदवेदारा देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक तो येतलो सतमंताम पवित्र आत्म्याक कातोलीक पळय सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षणे कुडीचे जेवणपण ससण्याचे जेवीत आमेन. मोगेच्या भावना आनी भयणीनो आयच्या वाचपांचो संदेश आमच्या जिवितांत प्रत्येक जाण ह्या संवसारांत धार्मीक मुखेल्यांतय आनी हर एकल्यातय आसा जावच्याक देवाची कृपा मागया. संवसारांत हेरांत तावन सेवा करूंक हर एकली अपेक्षितात. हेरांनी आपणाची सेवा कडेन जाय हेरांक आपणाच्या मुठी भितर दवरली जाय हेरांचे वयर अधिकार चलय जाय असलें चिंताप राजकीय क्षेत्रांत आनी इतर मुखेल्या आनी सांगातच सभार धार्मीक मुखेल्यांतय आसात. असलें चिंताप असलें जिनोस कितें आसा तो सांडूंक आनी कितें जेजू अपेक्षिता त्या प्रमाणे खालते जावन एकामेकाची सेवा करचें तसलें तें खालतेपणाचो मनोभाव तो हर एकल्यांक फावो जावन दी आनी ह्या दिशेन तांची मोत उज वाडोवन दी म्हणून अशें सर्वेस्परा लागीं मागया. सांगतच आमी खालतें जावन एकामेकाचे पांय धुवंक सदांच तयार आसूंक जाय अशी कृपा आमकां फावो जावन दी म्हूण मागया. तस क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात आमेन. देवा उतार आम्ही घेतला ताका आम्ही जबाब दिला जबाब जाऊन दी जिविताचो मोगान केले भेटवणे सो बापा तुझे उतार मानता मोगान तुका जीवित वमता बापा तुझे उतार मानता मोगान तुका जीवित वमता म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पदेय मानून घेवं. देवा आमच्या मुगाळ बापा तुवें आमच्या हातांनी घाल्या त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुज्या सेवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र गुठां वरवीं आमचे मन पातकांतले मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून तान्यांक वारी मळये तावन जल्म घेतलो. कुर्साचे मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून
आता देवदूतां बराबर आणि सर्गींच्या सरदळबारां सांगाती तुझ्या महिमेचें कीर्तन निरंतरी आमी गायता. Povit, 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 dălbaran so serves por tu. Sargani sonsat por la tuya, voi bavan, un sergi tu cajoe. Un sergi duca joe serves porace navi yeta taka joe. Un sergi duca joe. Un sergi duca joe. बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून येदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका थिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पसोत समर्पणची. तेसपरीन जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावर तसो गोट परगटोया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरण तुझे पुनर् जीवन पण आमी परगटा तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मसुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्य पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा आमच्या गोवळे बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामूळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मरिये देवाचे माये सांगाती सांजुजे तिचो भोव निस्कळपती भाग्यवंत धर्मदुता आनी चौर काळी तुका मानवल्यांत
त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडवंदर जेजू क्रिस्ताची अजनामनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थन दीर घेवन मनोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारकां कुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ. तुमची येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोय आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती पाठोवया. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शेळये सौ देवाचे शेळये संसाराचे पाप कातेले आमची काकडूत खोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कातेले आमची काकडूत खोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कातेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. आपूण सेवक जावन ह्या संवसाराक आयलो जियेलो आनी आमी ताचे बरी सेवक जावच्याक तो आपोवणें दिवन आसा. हे आपोवणें स्विकार करून ह्या जेवणांत वांटेली जावची आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका आफवना पूण तुज्या उतरांनूच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडण रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. आत्म्या मोज्या गायांको खुशालकायेत उल्हासो मोजे भितरची येता मोजो ते जीवन जेसू बुकेलो मोजो आत्मो विरून गेलो जीव मोजो आयज लो जेजू देतारो आपूण मोजो प्राण जालो.
मनशा सोपूत आपलो जीव सुमेस्तांच्या सोडवणे पासून तो दिवंक आयला. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, ह्या सर्गींच्या जेवणात परतून परतून वांटो घेवन तुझ्या जिवान आनी मोगान आमी वाडा शेंकर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो आदार आनी सर्गींच्या गुटांची अधिक संपूर्ण समजणी आमकां मेळो म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसोनियान क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. जेजू भाशेन आसचे हांवें उलयताना वावुरताना. जेजू भाशेन आसचे मनान हीच म्हजी प्रार्थना. जेजू भाशेन जावचें हांवें दिसान दिसान खिणार खिणार कांतिवोन मुरताची म्हज्या मनाची तताना. जेजू भाशेन आसचें हांवें उलयताना वावुरताना. जेजू भाशेन आसचें मनान हीच म्हजी प्रार्थना.